दिसान एक मेळपा येल्ले कुंकळकर सराक मेळपा येल्ले लोक आमचे कडेन फोणेचे परत परत येवन आमकां विचारताले ते तांकां टेंशन जाल्लें तांकां मेंटल हॅरेसमेंट जाल्लो की ते बिलांचें आतां कितें जातलें काय म्हणून भरचें पडटलें काय ना काय म्हणून पूण तेजें क्लियरिफिकेशन घेवपा लागून आयज आमी एक मेळपा येल्ले इन आमकां आतां सांगलां की येता ते 2-3 दिसां भितर हे वे ऑफ जातलें आनी हे वे ऑफ कंप्लीट वे ऑफ जातलें कंप्लीट जी पेनल्टी जी लागलेली आसा ती कंप्लीट वे ऑफ जातली आनी जी पेनल्टी लोकांनी भरलेली आसा ती त्या कंज्युमराक परती रिफंड जातली क्रेडीट जातली तेंचे अकावंटान सो फुडलीं जी बिलां जी जनरेट जातलीं ती फक्त जी एक्चुअल बील जनरेट जातलें आनी जो पेनल्टी जी कोणें भरल्या ती तातूंतल्यान मायनस जातली आनी तांकां लोकांक बील भरपाची गरज पडची ना अशें म्हणून इन सांगलेलें आसा. म्हाका दिसता आमी खंय तरी हो आवाज काडलो फोंडेकारांनी आवाज काडलो आमी आम आदमी पार्टीन आवाज काडून आमी जो प्रोटेस्ट करपाक जे पावर मिनिस्टराच्या घरा कडेन गेले तेणें आमकां नाकार केलो आमकां मेळूना तें पूण जो आमी प्रोटेस्ट केल्लो हो अख्ख्या गोंयान आवाज आमचो गाजलो आनी तो आवाज गाजल्या नंतर खंय तरी पावर मिनिस्टराचे दोळे उगडे जाले खंय तरी सीएमाचे दोळे उगडे जाले खंय तरी तांकां कळोन येयलें की हे लोक आयकून घेवचे ना म्हणून लोक कशेंच हे लोक आयकून घेवचे ना थोड्यांनी भिवून बिलां भरलीं पूण चडशे लोक तांकां प्रोटेस्ट करपाक लागले चडशे लोक आमच्या वांगडा रावले चडशे लोकांनी आमकां प्रतिसाद दिलो कारण ही गोश्ट जी आसा ती सामान्य मनशाची आसा. आयज जे सामान्य मनीस जे 15-20 हजार जोडटा ते खंयच्यान बाबडे भरतले 7,000 8,000 बिलां 7,000 8,000 बिलां भरप म्हणजे तांचो अर्दो पगार काबार जावप तेंचें घर कशें चलतलें हे ते चिंतून सगळे टेंशनान येयल्ले सगळ्यांची मेंटल हॅरेसमेंट जाल्ली आयज पूण तेजेर आयज क्लियरन्स मेळ्ळेलें आसा आमकां आनी इन सांगलेलें आसा की हे येता ते 2 दिसान हें जें कितें आसा तें ऑफिशियल आमकां क्लियर जातलें म्हणून आनी त्याच बरोबर आमी तुमकां सांगूं सोदता ह्या 2-3 दिसां भितर जर जालें ना आयज आमी थोडेच लोक येयल्ले आसा हांगसर हे आयज जे लोक येयल्या आनी जे लोक आमी भायर आसा आमचे आयज सगळ्यांक हाडलेले ना हांगसर समज हे तो 2-3 दिसां तर कंप्लीट तर वे ऑफ जालें ना जशें एश्युरन्स दिला त्या प्रमाणे ना जाल्यार आमी हांगसर 2-3 पटींनी चड येतले आनी जो पर्यंत येतले आनी जो पर्यंत आमी हे वे ऑफ करना तो पर्यंत हांगा दारान बसतले कशेंच उठचे ना पावस सुद्दां पडलो जाल्यार हांगा दारान पावसान भिजतले लोकां खातीर हें हेंच्यांनी आमचें आयकून घेवपाक जाय आनी हे 2-3 दिसां भितर करून दिवपाक जाय लोकां खातीर. बरं आसा की आमी गेले आठवड्याच्यान फाट लागलेले कारण जेन्ना आमी घराघरांनी भोंवता किंवा ऑफिसान ग्रिवियन्सीस घेवन लोक आमचे मरेन येता बिल्स दाखयता आनी ते भायर 2-3 म्हयने पयलींच खुबशे फाटी ह्या दारान येवन गेला आमी बिला खातीर कारण खुबशे लोक दोज वर अंडर प्रिविलेज म्हण सांगा मिडल क्लास लोवर मिडल क्लास खंयचेय वर्गीचे जे मिनिमम 20,000 to 15,000 जी सॅलरी अर्न करता तेमकां मिनिमम बिल्स येता ते सिंगल रुमाचे किंवा जावं एक सिंगल बेडरुमाचे 7,000 to 8,000 कोणाक 12,000 अशी बिलां येवपाक लागलेली. एक जाले 2 जाले अशें सांगून जेन्ना उगे रावले पण पळोवपाक गेल्यार पीपल वर अंडर स्ट्रेस लोकांक हे स्ट्रेस जातालो त्रास जातालो की भरपाचें कशें आनी बरो ना जाल्यार कटिंगाक येताले कट करपाक गेले परत तेजे चार्जीस लागताले हे सगळे मेंटल हॅरेसमेंट जे लोकांनी भोगलां ते पळोवन आमी आम आदमी पार्टीन एक प्रोटेस्ट केले की वी थॉट आमी वांगडा येवपाचो आनी एक आवाज वी विल बी द वॉयस आम आदमी पार्टी वॉज द वॉयस टू द पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकराक एक आवाज आशिल्लो तेजे दारा म्हणसर गेले जेन्ना वोटिंगाचे टायम येता आमी दारांनी लोकांचे भोंवता वोट घेवपाक पण तेच मिनिस्टराचे दारार जेन्ना आमी आम आदमी पार्टीचे लोकांचे ग्रेवियन्सीस अलॉंग विथ द बिल्स गेले प्रोटेस्ट करपाक न्ही एक सादे दाखोवपा बाबा सर हेजे उपाय कितें ते मेमोरेंडम जेन्ना घेवन गेल्ले ही डिडंट इवन एंटरटेन अस ते भायर मागीर तो फोंड्यान जेन्ना तेका 1 मिनिटाचो सुद्दां तो उबे रावन आमकां तुमी प्रोटेस्ट करनाका सो एन सो चालू आसा आपूण अशें करतलो कांयच तेणें आश्वासन दिवना जेन्ना आमचो आवाज गोंयभर गोंयचे जनता खातीर गोर गरिबा खातीर जेन्ना आमचे आवाज वयर येवपाक लागलो आयज जेन्ना आमी परत क्लॅरिफिकेशना आयले तेन्ना कुंकळकर सरान आमकां हाचो इतले बरे भाशेन एक्सप्लेन केले
बरे भाशेन एक्सप्लेन केलें, आमी आयकून आयज भायर आसा. आयज आमी थोडक्यात लोक हांगा आसा, पण येता ते काळार फ्रायडे म्हणसर 110% वेव ऑफ दिता म्हणून आमकां एश्युरन्स सरान दिला. पण जेन्ना फ्रायडे नाका मंडे म्हणसर आमी रावता, ओके, तेजे भायर जेन्ना आमकां वेव ऑफची क्लियर नोटिफिकेशन जर पब्लिकान येवना जाल्यार आमी हे आयज 10-15 तुमकां दिसतले थोडे भायर आसा, पण आमी पावस येवन दी कितेंय येवन दी परत धरणां घालून हांगात बसतले आनी लोकां खातीर बसतले. आनी जे तेमी प्रॉमीस केला की तेमी आमकां वेव ऑफ दितले, येता ते काळार तेच आश्वासनान जे तेमी दिलां आमकां पीस ऑफ वर्ल्ड, त्या आश्वासनान आयज आमी वयता. पण येता त्या दिवसान जर आमकां हें दिसूना, वी वील ऑल सीट, आमी सगळीं परत येवन हांगा धरणां घालपाक बसतलीं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.